मडगांव मार्केटांत काल म्हणजे पयर सोमाराक थंय उजो लागलो. उजो लागपाक कारण म्हणजे ते शॉर्ट सर्कीट जालें. तेन्ना अशी परिस्थिती जाता. आमी पयलीं 30 वर्सां जालीं आमी हायड्रन्स मागलेले. तेन्ना संतोश रायतुरकार आयिल्लो तेन्ना तेणें 2 हायड्रन्स घातलेले. ते एक्चुली ते चलना कित्याक तितून उदक येना. मागीर आमी कितें केलें थंय कितें केलें आमकां हें जाय म्हणून कितें टाकी जाय म्हणून आनी टाकी जावपाक आमी चार हें मागले प्लेस दाखयले टाकीक. ते एक कडेन पास जाले आमचे. मागीर ते पास जायनासतना तशीच उरल्यो आनी आमी परत मिटींग घेवपाक लागल्यो. SPD PDWD अशें करून मिटींग घेवन काय लास्ट थंय कांय जावना. आतां 30 वर्सां जालीं आमकां टाकी दिवना. टाकी बांदपाच्या जाग्यार थंय हें आयलें कितें आमगेले शॉपां आयलीं आनी दुकानां आयलीं आनी दुकानां बांदून त्या दुकानाची ती म्युन्सिपाल्टी कशी कोणाक दिली ती आमकां खबर ना. पूण एक्चुली कितें टाकये प्लेसाची ते म्युन्सिपाल्टी तें बांदप ना. नाव कितें तुजें? वल्लभ घोडे. पर उजो पेटलो तुमकां भंय पडलो? हय आमकां म्हणल्यार सगळे आतां फूल मार्केट आसा न्ही हांगा आनी एकू कडेन आसा. आतां कितें आसा सगळ्याची तारपत्री सगळे आसता आनी प्लास्टीक मागीर सगळे आयटम्स खूब आसता. आतां कितें आसता एक कडेन मातसो उजो लागलो हांगा कितें आसा हांगा ना फायराची कितें आमकां इक्विपमेंट दिल्या ना आनी कांय ना. आनी हांगा मेन म्हणल्यार टाकी जाय न्ही उदकाची. आतां उदकाची समज टाकी पडिल्ली जाल्यार तेन्ना 3-4 फायर ब्रिगेड आपोवपाक पडना आशिल्लो. आनी थंय कितें आसा आतां हांगा मडगांव एक एरिया अशी की हांगा सगळे कडेन हें ट्रॅफिकाची जाम खूब पडटा आनी हांगा फायर ब्रिगेड पावपाक तितलो त्रास लागता. मेरा नाम इलियान है. मेरा एक शॉप है मार्केट के अंदर. अभी बीच में जब आग लगा था तभी लाइट चले गया था, पानी नहीं था, जिसकी वजह से मार्केट को खतरा है, जिससे हम लोग को नुकसान होता है. हमारी दुकान है जिससे हम लोग कमाते हैं. हम लोग गवर्नमेंट से अपील करते हैं. हमारा लीडर विनोद शिरोडकर अपील करता है कि हमको एक बार पानी का टाकी बना के दो जिससे अगर कुछ आग लगे तो हम लोग को हेल्प हो सके. और पार्किंग का थोड़ा व्यवस्था ठीक करके दो ताकि पार्किंग में प्रॉब्लम ना हो. ते खूप त्रास दिता आमकां आणि आमगे लीडर विनोद शिरोडकर अपील करता की आमकां कितें आसा तें करून दी. नाव कितें तुजें? म्हजें नाव दीपमाला दीपक माने. पर उजो पेटलो तुमकां भंय पडलो? भंय पडलो आमच्या हातपाय कडेन पडूंक लागले आनी अशें कितले फावटी जाता अशें उजो बी लागूंक जायना न्ही मार्केटान. अशें पायपलायन बी कितें केलेली आसा हांगा? अशी कांयच ना. थंय टाकी बांदून दी म्हणून सांगिल्लें आमचे युनियन लिडरान आनी तेन्ना आमी बी गेल्ली सपोर्ट करपाक. केन्ना सांगलेलें? जाली आतां 2-3 फावटी उजो लागलो तेन्ना प्रत्येक वेळा आमी युनियन लिडरा वांगडा वता थंय. तो कितें म्हणटा? ते करता म्हणटा पूण आजून कांय दिवंक ना. आनी आमची मातशी पार्किंग बी मातशी बरी करून दिवपाची. म्हजें नाव श्रेया. पर उजो पेटलो पळय तुमकां भंय पडलो? आमी खूब भिली. आमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान एक टाकी जाय कारण आमी सेफ उरपाक जाय म्हणून आमकां एक टाकी जाय. गव्हर्मेंटान आमची इतली विनोद हेल्प करची. हय सांगलेलें. तेन्ना कितें सांगलें तेंच्यांनी? करता म्हणून सांगलेलें. आजून केल्ली ना. हय आमी खूब भिली पयर उजो लागिल्लो न्ही म्हणून आमी आमचें शॉप आसा हांगा मार्केटान सो आमकां हें जाय टाकी बांदून दिवची म्हणून इतली विनंती करता. आपका नाम क्या है? कुंदन कुमार पांडे. आपका शॉप है इधर? हाँ सर, ये है उधर मार्केट में. परसों दिन आग लगा इधर? हाँ सर, मैं उधर ही था. हम लोग तो उधर ही था? जी, हम लोग भी सब वो आने को गाड़ी को बहुत दिक्कत हो रहा है तो हम लोग गाड़ी निकाली साइड में रखे थे. हम लोग बहुत वो मंजर तो बहुत ख़राब था. मैंने देखा था. हमको तो लगा पूरा मार्केट ख़त्म हो जाएगा लेकिन हम लोग एक सब आदमी हेल्प किया. बाद में सब साइड किया जितना था गाड़ी जितना इधर उधर सब भाग दौड़. हम लोग हाफ डे मार्केट भी बंद किए. बहुत टेंशन बहुत ये 3-4 बार ऐसा हो चुका है. मार्केट हम लोग मार्केट पे ही निर्भर हैं. अगर मार्केट बंद हुआ तो हम लोग ख़त्म. हम 22 साल हुआ मार्केट के अंदर. अगर मार्केट में कुछ भी होता तो इधर लगता है हम लोग पेट इधर से ही चलता है. तो मैंने सोचा ऐसे कैसे हो रहा है. बार बार कुछ हो रहा है. कुछ ना कुछ हो रहा है. आज सर मार्केट का स्थिति बहुत ख़राब है. इतना सालों से देख रहा हूँ ऐसे कैसे है ना कुछ विकास हो रहा है मार्केट का. यही सर फतोरा में जाके देखो कितना अच्छा सब बना है. हर चीज़ हर व्यवस्था है. ये मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है. इतना साल से ऐसे क्यों ऐसे देख रहा हूँ. आपका नाम क्या है? मेरा नाम गणेश नाथ गोस्वामी. परसों दिन इधर आग लगा? आग लगी थी, बाहर लगी थी आग, मार्केट में लगी. आपका शॉप चालू था? मेरा पास शॉप चालू था. तो इसमें आग लगी सुबह लगी 11 बजे लगी आग. तो कोई लाइट भी सब चालू था. शॉर्ट हुआ क्या मालूम ऊपर से आग लग गई. अभी तुम्हारे मार्केट में कुछ पाइपलाइन का पानी का कुछ किया है? कुछ नहीं किया. पाइपलाइन बोला था
10 साल पहले एक आग और लगी थी मार्केट में, उसने बोला पाइपलाइन लगा, किसने बोला म्यूनसिपालिटी वाले सब ये बोला था कि पाइप लगाएंगे वो लगाएंगे, पर कुछ अभी तक किया नहीं, इससे वो सब आग लगी है। उनको पाइपलाइन चाहिए आज में। पाइपलाइन चाहिए, टाकी चाहिए, सब कुछ नहीं। अभी लाइट भी है तो अभी आज भी शॉर्ट हुआ इधर, उस साइड में उधर शॉर्ट हुआ आज, अभी भी इलेक्ट्रिक वाला आया, पर कुछ अभी तक ठिकाना पड़ा नहीं उसका। आमी आतां गव्हर्मेंटा कडेन मागता, अख्ख्या म्हणजे सीएमा कडेन मागता, आमच्या मडगांव दिगंबर कामती कडेन मागता, ज्या तेणें आमकां हें दिवचें, कितें टाकी बांदून दिवची आनी पार्किंगा लागून आमकां प्लेस दिवचो। आमी तें सोदता, कित्याक लोकां फाल्यां उजो पेटचो न्ही म्हूण आमी एक मागता, कित्याक अशी परिस्थिती जावपाक शकता, मार्केटा सपोज उजो लागलो, कित्याक फायर ब्रिगेड येवपाना, आमकां अशी चारूय वाटेन लुगार आसा, कित्याक गाडी दवरपाक तेंच्या पायपलायन पावता आमगेली, आनी भितर एक हायड्रन्स घालपाक लुगार ना आमकां, कित्याक ते सायडीन पिपळा पेटा कडेन हायड्रन्स घातलेले आहा 2, आतां आमकां फक्त फार्मास सालसेता थंय हायड्रन्स 2 घातल्यार खूब जाले। मडगांव न्यू मार्केटान उजो लागलो आनी नशिबान मोठी दुर्घटना घडून हेजें म्हणजे अशें न्ही की एवरी टायम अशें सेव जातलें, ताका लागून मडगांव म्युनिसिपालिटी हेजेर इमिजिएट एक्शन घेवपाची गरजेची आसा। हांव समरेश रेडकर, मडगांवा खातीर, तुमी पळयतात GNH।